भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। सोम्याच्या बोडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली। नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तैन साव। नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदें जियेलो। नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावसावचे खातीर प्रार्थुया। ये सोम्या बोडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशेपण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कष्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीन तशेंच आता आनी सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीन तशेंच आता आनी सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीन तशेंच आता आनी सदां सर्वता आमेन। देवा केल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। सरल्या बावर्त्यां पासत मागणे ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन। सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी प्रितुमेच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभावलो आंकवार मोरयेतावन जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो। सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसाणे कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवार। नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशेंच आता आणि सदां सर्वता आमेन. आनंदाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर स्वामी जेजू जिवन जाता. साबताची रात उतरून आयताराचे फांते जाताना मोरी मगदलेन आनी ती दुसरी मोरी फोंडाक भेट दिवंक आयली. तोवळे कस्साने व्हड भूंयकंपणी जाली. सोम्याचो एक दूत सर्गीन तावन देवलो आनी समाधी सरशीन येवन शिळा लोळोवन तिचेर बसलो. ताचें स्वरूप जगल्याने परी परजळतलें आनी ताचें वस्त्र हिमा परी धोवें आसलें. ताका पळोवन पाऱ्यागार भियान तरतरले आनी मेल्ल्यां बरी पडले. पूण दुतान स्त्रियांक धैर्य दिवन म्हळें, तुमी कांय भिवची गरज ना. तुमी कुर्सायिल्ल्या जेजूक सोदतात तें हांव जाणा. तो हांगा ना. ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणें ताका जिवंत उठयला. येया ताका निकेपिल्ली सुवात पळया. पवित्र स्नाना वरवीं आमी जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणान वांटेली जाता. पूण पातकां आनी सासान मरणांतावन आमी सुटोंक. अशें ह्या संवसारी राटावळी मदें आमची दिश्ट सर्गाक उबारूंक आमी दिसपडते पेसाडूंक जाय. तर जिवंत जेजूक आमी आमच्या जिविताचें केंद्र करया आनी ताचेर पातयेवन आमचें जिवीत रुपीत करया. अशें ताच्या जैतांत संपूर्णपणी भागीदार जावन सर्गींच्या राजाची हक्कदारा जावच्या बरवशान आमचें संवसारी जिवीत रुपीत करया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदीन तशेंच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातका आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर स्वामी जेजू सरगार चडटा. आतां धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या ह्याच वेळार तूं इस्रायलाचें राज पुनर्स्थापीत करतलोय. पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळगडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तवळ तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या पंथांतल्यान पंथापर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एका कुपान लिपयलो. अशें चडत वेतना ते आनिकी मळबाक दिश्ट लावनच आसतना धवे वस्तूर न्हेसलेले 2 जण एकाचणे तांचे सरशी उबे जाले. ते म्हणाले, गालिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशें मळबाक दिश्ट लावंक कित्याक उबे रावल्यात? वो तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेलो तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गाक चडून वेतना पळयला तसोच परत्यान येतलो. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. तिसरो मिस्तेर पवित्र आत्मो ओंकार मरियेचेर आनी धर्मदूतांचेर देंवता. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते सोमेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोन आसले. तेन्ना एकसने कठीण जड वारें आयिल्ले परी मोळबारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसोन आसलेल्या त्या घरांत भरलो. तो वळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो. त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचसक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुजलेमाक आयिल्ले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेलें हर एकल्यांक आपआपले भाशेन आयकतलें देखून लोक सक्कड तटाक जालो. पवित्र आत्मो देवान पवित्र सभेक दिल्लें वर्तें देणे. आमचे थंय वस्ती करचो पवित्र आत्मो आमकां धैर्यान भरता. तो आमच्या कुटुंबांतय आमचे संगी आसा आनी आमी जेजूची सुवार्ता जियोवंक आनी परगटूंक आमकां जागयता. तो आमचे अस्कतकायेंत आमकां घटाय दिता. ताच्या 7 देन्यांनी आमकां भरता आनी आमी आत्मीक रितीन फळां भरीत जावंक आमकां आदार दिता. अशें आमी एक आदर्श कुटुंब बांदून हाडून आमचे भोंवती क्रिस्ताक प्रसारूंक आमकां उलो दिता. तर पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बरोवन आमी जेजूच्या सुवार्थेची हातेरां जावया आनी पृथ्वीच्या पंतान पंत जिवंत जेजूची जिवी साक्ष जावया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदीन तशेंच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सरगार वोन पाय. चवथो मिस्तेर आंकवार मरयेक कुडी आत्म्या समेत सरगार घेतात. मरयेचें स्वर्गावरण सर्ग आमच्या जिणयेचो शेवट म्हणलें सत परगटता आनी त्या बरवशान आमी ह्या संवसारांत जियोंक आमकां उलो दिता. देवान मरयेक पातकाच्या खतांतली राखली आनी तिच्या संवसारी पैणा उपरांत कुडी आत्मे सवे तिका सरगारवेचें भाग फावो केलें. सडवणेच्या चरित्रेंत मरयेचो पात्र विशेष आनी विशिश्ट. तिचो भावार्थ गूंड. देवाची खुशी करूंक तिचें साधन अगणित. देखून देव तिका मेसवालो आनी तिका ताणें कुडी आत्म्या समेत सर्गाक व्हेलें. अशें जंय जेजू आसा थंय तिकाय वेचें भाग फावो केलें. देवान मरयेक कुडी आत्म्या सवे सर्गार व्हेल्ल्या पासत आमी देवाक वाखणया. सर्गार आसची आमची माय आमकां तिचे थंय येवंक प्रेरण जावं. सर्ग आमच्या जिणयेचो शेवट. तशें आसता ह्या 4 दिसाच्या संवसारांत यात्रिका बरी जियोवया आनी आमच्या मरणा उपरांत सर्गींचें सूख भोगूंक अत्रेगया. आमची कूड पवित्र. पवित्र स्नाना वरवीं आमी देवाची मंदिरां जाल्या. तर आमचे आनी हेराच्या कुडीक गौरव दिवया आनी आमच्या कुडीच्या जिवंतपणाक विश्वासान राखून रावया. ह्याच दिशेन सर्गींची आमची माय निरंतर आमकां प्रेरण जावं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ये मोजा जेजू, आमची पातकां आमकां बोक्षी, एमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज, आसल्यांक सरगार वोन पाय. पांचवो मिस्तेर ओंकार मरियेक सर्ग संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात. देवान आमकां ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी मेल्या उपरांत ताचे संगी सर्गार सूख भोगूंक म्हूण रचल्यान. देखून जिविताचे हर एक घडये आमी सर्गींच्या अत्रेगान जियोंक जाय आनी सर्गींचे सूख भोगूंक आयतीं जावंक जाय. सर्गार सांत भक्त देवाची स्तुती गातात आनी आमी एक दीस थंयसर येवंक आमकां प्रेरण दितात. सर्गींचे महिमेवंत पवित्र सभेंत संता भक्तां आनी देवदूतां संगी मोरी आमची माय सोंपता. देवपुताची आवय जावन सोडवणेचे चारित्र्यांत संपूर्ण सहकार दिल्ले तिका देवान सर्ग संवसाराची राणी म्हूण कुरवार केल्या. तर तिका फावो जाल्ल्या ह्या वर्त्या गौरवा पासून आमी संतोश पावोंक जाय आनी सर्गी राजान तिका भेटोवंक दीस मेजूंक जाय. आज सर्गींतावन मोरी आमची माय
ती आमचे पासत देवा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या लागीं विनंती करता आनी आमच्या कुटुंबाचेर देवाची बेसांवां मागता। तर मोरयेक आमच्या कुटुंबाची राणी म्हूण स्विकार करया आनी सरकार तिचे संगी देवाची स्तुती करूंक आमकां फावो कर म्हूण तिचे लागीं कलतेपणी मागया। तशेंच आमच्या कुटुंबांत देवाक हरसूंचें बरें मन आमचें थंय रुपीत करूंक तिचें आदर्श घेवया। आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार। नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन। नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन। नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन। नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन। नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन। नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन। नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन। नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन। नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन। नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीं तशेंच जाता आनी सदां सर्वता आमेन। ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकान तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सरगार वोन पाय। नमान राणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आनी बरवशा तुका आमी उलो मारताव। आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोंडांत आसता
आस्कार उस्कार सोड, आमी तुका रुदान करताव. तर तू आमचे शेकाये, ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते. आनी या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी, ये मोगाळी, ये दुलोबी अंकुवारी मोरये. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. सांतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतामची कर. भाग्यवंती मोरये आमा पासत विनाती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर. भाग्यवंती अंकवारीचे अंकवारी आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताचे माये आमा पासत विनाती कर. पवित्र सभेचे माये आमा पासत विनाती कर. देव कृपेचे माये आमा पासत विनाती कर. भोव नितळी माये आमा पासत विनाती कर. खत नातले माये आमा पासत विनाती कर. आपुट माये आमा पासत विनाती कर. मोगा पात्र माये आमा पासत विनाती कर. विचित्र माये आमा पासत विनाती कर. सुबोधिनी माये आमा पासत विनाती कर. रसनाराचे माये आमा पासत विनाती कर. सडवणदाराचे माये आमा पासत विनाती कर. भौशाणी अंकवारी आमा पासत विनाती कर. माना पात्र अंकवारी आमा पासत विनाती कर. परगटूंक फावो जाल्ले अंकवारी आमा पासत विनाती कर. पदवेदार अंकवारी आमा पासत विनाती कर. दयाळी अंकवारी आमा पासत विनाती कर. विश्वासी अंकवारी आमा पासत विनाती कर. नीतीच्या आरश्या आमा पासत विनाती कर. जाणवायेच्या सिंहासना आमा पासत विनाती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आमा पासत विनाती कर. आत्मिक पलंगणा आमा पासत विनाती कर. मान फावो जाल्ल्या पलंगणा आमा पासत विनाती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आमा पासत विनाती कर. गुप्त गुलोबा आमा पासत विनाती कर. दाविदाच्या बुरजा आमा पासत विनाती कर. दाड्याच्या बुरजा आमा पासत विनाती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आमा पासत विनाती कर. सोल्ल्याच्या आर्का आमा पासत विनाती कर. सर्गींच्या दारवाट्या आमा पासत विनाती कर. फांत्या फराच्या नेकेत्रा आमा पासत विनाती कर. पिडेस्तांचे भलायके आमा पासत विनाती कर. पातक्यांच्या आश्र्या आमा पासत विनाती कर. दुखेस्तांचे बुजावणे आमा पासत विनाती कर. क्रिस्तावांच्या आदारा आमा पासत विनाती कर. बोडव्यांचे राणये आमा पासत विनाती कर. पात्रियार्कांचे राणये आमा पासत विनाती कर. प्रवादींचे राणये आमा पासत विनाती कर. अपोस्तलांचे राणये आमा पासत विनाती कर. माडतेरांचे राणये आमा पासत विनाती कर. अंकवारीचे राणये आमा पासत विनाती कर. सोमेश सांता भक्तांचे राणये आमा पासत विनाती कर. सैंबाच्या खतावीण गरबी संभावले राणये आमा पासत विनाती कर. सर्गी घेतले राणये आमा पासत विनाती कर. भोव पवित्र रोजारीचे राणये आमा पासत विनाती कर. कुटुंबाचे राणये आमा पासत विनाती कर. समाधानाचे राणये आमा पासत विनाती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. बोगोस आमका येसोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. दयेन आयक आमका येसोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. काकुळत आमची कर. तुझे ससाये काल ये देवाचे भाग्यवंती माये. आमी येताव आमच्या गरजांत. आमच्या मागण्याचो बेपार वो करिनाका.
पण समेस विघ्नांतली आमकां सदांच निवार. आनंद भरीत आनी सदैवी अंकवारी. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा, तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला. भाग्यवंत अंकवार मरियेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटा पिल्ल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयल्ले आमी जोडिशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव. त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 7 वाक्य 14-20 आनी 3 म्हणसर. परत्यान एक पावटी जोम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगी लागलो, ऐका तुमी सोमेस्त आनी हांव सांगता तें समजून घेया. भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशा तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. जम्याक सोडून तो घरा गेल्या उपरांत ताचे शिश्य येवन ते ओपारीचो अर्थ विचारी लागले. तो जेजून तांकां सांगलें, तुमी हेरां बरी समजून नातलेले कितें? भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें सगळें ताका केदींच मेळोवंक शकना. हें तुमकां समजना काय? कित्याक जें कितें भितर वेता तें ताच्या काळजांत प्रवेश जायना, बगार पोटाक वेता आनी उपरांत भायर सरता. अशें सर्व खाना शुद्ध म्हणून ताणें पसारलें. आनी मुंदारून तो म्हणालो, पूण मनशाचे भितर तावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता. भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरता तें हें: खोट्यो आलोचन्यो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, चोरी, खून, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, बासकाळपण, मोसोर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. ही सर्व वायटां मनशाचे भितर तावन भायर सरतात आनी तीं मनशाक मेळयतात. देवाचें उतार हें. आयच्या सुवार्तेंत जेजू म्हणटा, भायर तावन मनशा भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशा तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. म्हणजे आमच्या आत्मीक निर्मळ्या विशांत जेजू सांगता, आमी केल्ल्या खाणा वरवीं आमी अशुद्ध जायना, बगार आमच्या वायट करण्या वरवीं आमी आत्मीक तरान अशुद्ध जाता. आमच्यो वायट करण्यो कसल्यो? खोट्या आलोचन्यो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, चोरी, खुनी. एका सुत्रान सांगचें तर जेन्ना आमी देवाचे उपादेश पाळिना ते मोडता आनी आपलेस्तकी आमी जियेता, तवळ आमी वायटाक सांपडटा. आमचे थंय वायट म्हणजे देंवचार रास करता, उपरांत आमचे थंय वायटच दिसतलें. त्या देखून हर एक दीस आमी मागया, सोम्या आमकां वायटांतले निवार, आनी सोमी आमकां वायटांत पडोवंक दिवचो ना. सांजुजेक बुधवाराचे मागणे. सरेस्परा कन्नवळ्या बापा, आमच्या सोडवंदरा जेजूची आनी ताचे माये मोरयेची मोगान आनी विश्वासपणान जतन घेवंक तुवें भाग्यवंत जुजेक विंचलोय. तेच परी तुवें ताका आख्खे पवित्र सभेचो आमचे दियेसीचो शारोती नेमलोय. ताच्या आदारान सोडवंदराचें जिवीत आमचें थंय वाडत वचों आनी सोमेस्त मनशांक ताची सोडवण फावो जावं. सक्कड कुटुंबाच्या वडिलांनी भाग्यवंत जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासपणी पाळूंक आनी सोमेस्त वावराड्यांक तांच्या कामाचो प्रतिफळ मेळोवंक तुजे कृपेचो आदार दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सांजुजेक समर्पणाचे मागणे. हे भाग्यवंता जुजे, तुज्या आनंदाच्या व्हडपणा खातीर, तुजे विनतेचे पदवे खातीर
आनी तुज्या आपुरबायेच्या शेकायपणा खातीर मान आनी मोग फावो जाल्ल्या आपलो पोस्को बाप जावन विंचून काडलेल्या जेजू क्रिस्ता मुखार आनी आपलो अदीक निश्कळवंत पती जावन तुका विंचून काडिल्ले मरये मुखार हांव तुका आज म्हज्या कुटुंबाचो आनी म्हज्या सर्व वस्तूंचो भोव मोगाळ मजतदार आनी पातयणेचो पालक म्हूण विंचून काडटा आनी केदींच तुका सांडचो ना म्हूण आनी हेरांनी तुका मान दिसो करतलो म्हूण तिर्निचेव करता. आतां तुज्या मानताच्या आश्र्या भितर म्हाका काणगे आनी दवर म्हूण हांव तुजे लागीं लालेवन मागतां. हांव सदांच तुजो चाकोर म्हणल्या बरी म्हज्या सर्व करण्यांनी म्हाका कुमोक कर. जेजू आनी मोरये कडेन म्हजे पासोत विनंती कर आनी भोवकन म्हज्या मरणाच्या तणीर कळनासतना म्हाका बुजवण आनी बळ दी. आमेन. पाप साहेबाच्या इराद्या पासत आतां आमी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. ह्या तेर्सान सहभागी जावच्या सर्व भक्तिकां खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया. मोरये मायेच्या विनवणेन सर्वेस्पर देवाची दाराळ आशिर्वादा तांचेर आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. ये भाग्यवंता तुझे देव मायेच्या पोते सर्गींच्या सोबीत फुला पदवेदार शेरोती जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका. ये भाग्यवंता जुजे क्रिस्ताक पोसक्या बापा रक्तान ताच्या सोडयल्या जातूं बापय भोगता जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका. ये भाग्यवंता जुजे देव कुटुंबाच्या धन्या विस्नार देणी बेसावा वांटून धाड तूं आमकां जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका
तुझे बाप्पा पावतू म्हाका मोगाळ पुता सोवे अवक्वार मोरी आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.